बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमची सवय आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, पाटलादार आपल्या गुरूची पाट सोडिना. ताच्या मोना काळजान जाल्लो प्रभाव आपल्या गुरू विशीं तो दुसऱ्यांक पोरगोटल्या बगोर रावना. आपूण वेता थंयसर आपल्या गुरू भाशेन तो वागता आनी सगल्यांक सोगोट जावंक वावुरता. आनी हे तरेन एक कोरोशीस आपल्या जिविताच्या माध्यमांतल्यान गुरून शिकयल्लें दाखयल्लें तें दिसपट्टें जियेवून आपल्या गुरूक गोवाय दिता. आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयच्या दिसाचो विशय बागिवोन फ्रांसीस शावेराची देखीन जेजूची पाटलावदारां म्हूण गोवाय दिवया. जेजू विशीं असलीच भावना घेवन शिसांनी क्रिस्ताचो वावर आख्ख्या संवसारांत परगटलो. जेजूचे लागशिल्ले कशें तांकां जायते सोंसूंक पडले. तरेकवार आव्हानाक फुडो करचो पडलो. थोड्यांक जिविताचें बलिदान दिवचें पडलें. तरी आसतना जेजूक ताणें सोडूंक ना. आपल्या भावार्थाक सोंपता तें शिसांनी केलें आनी ताचें जिवीत देवा मुखार अमोर जालें. आमकां जोण एकल्याक होच क्रिस्ताचो उलो. पाटलावदारां कशीं क्रिस्ताक ओळखूंक आनी अणभव घेवन वाडूंक आमच्या उतरां कोडण्याचो पोरजोळ दुसऱ्यांक जावंक आनी वेगवेगळ्या वावरांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक ह्या नोवेनांतल्यान बागिवोन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून ताचे भाशेन संवसारान आमकां गोवाय कोर म्हूण मागुया. आनी तशेंच पावती परी मिसान वांटो घेवचे पासत आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं काकलूत मागुया. हांव पातकी सौर पुविधा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. अमुचो अपराध अमुचो अपराध अमुचो भूल अपराध. हे बसत मागीर सदां संकवार रेख सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो हाचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सौर पविधा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थया. मोगाळ बापा, तुमी मोयपासान फावो करताय त्या आत्मीक अखोत अदीक आमकां लाभोवच्याक कोतकोतीत अत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमच्या काडसान तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव दानियल एकदम घाबरलो आनी म्हजे तकलेंतल्यान दर्शनां गोलतालीं तांकां लागून हांव सामको कांपूंक लागलो. म्हणटच थंय लागींच आसलोल्यांतल्या एकल्याशी हांव गेलो आनी सगळ्यांक गोडलां तातूंत कितें सोत आसा आनी तें म्हाका सांग म्हूण हांवें ताचे लागीं मागलें. जबाब दिवन ह्या वस्तूंचो अर्थ ताणें म्हाका दिलो.
ही 4 व्हडलीं जनावरां म्हणल्यार प्रितुमेर उपजतले ते 4 राजा, पूण राजपदवी बोवर्त्या देवाच्या भोगतांक मेळटली आनी सदांकाल सासणाच्या सासणाक राज तांचेंच जातलें. तेन्ना हांवें चवथ्या जनावराचो वर्थ विचारलो, कारण तें जनावर हेरां परस वेगळें आसलें, एकदम भिरांकूड, कित्याक ताचे दांत लोखणाचे आनी ताचे चोपके पितूळचे. तें खातालें, पिठो करतालें आनी उरलां तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयतालें. तशेंच ताचे तकलेर आसलोल्या 10 शिंगांचो अर्थ हांवें विचारलो. आनीक एक दुसरें शींग कित्याक उपजलें आनी पयलीं 3 कित्याक पडलीं, आनी ह्या शिंगाक कित्याक दोळे आनी बोडाय उलोवपी तोंड आसलें, आनी हें शींग कित्याक हेरां परस बोडाय दाखयतालें, हें सगलें हांवें विचारलें. भोगतां कोडे झूज मांडून तांकां दोमायताले म्हूण हांवें देखलोलें तेंच शींग हें. पूण शेवटाक काळा लुगां आदलो तो आयलो आनी ताणें बोवर्त्या देवाच्या भोगतां खातीर नीत करून दिली. आनी तेन्ना भोगतांनी राज आपल्या ताब्यांत करचो वेळ पावलो. ताणें अशें म्हणलें, चवथ्या जनावर म्हणल्यार प्रितुमेर उपजतलें तें चवथें राज. हें राज हेरां परस वेगळें आसतलें. तें आख्खी प्रितूम गिरासतलें आनी तिचो चुरो करतलें. 10 शिंगांचो अर्थ असो, ह्या राज्यांतले तेग राजा उपजतले आनी हांच्या उपरांत आनी एकलो राजा. हो राजा पयल्या राजा परस वेगळो आसतलो आनी त्या तेगा राजांक सोकला उडयतलो. तो बोवर्त्या देवाचेर आड उलयतलो आनी बोवर्त्या देवाच्या भोगतांक तो सतायतलो. काळ आनी सोमरूत तो बदलूंक सोदतलो आनी देव ताका भोगतांक आपणाच्या आदीन करूंक दितलो आनी भोगतांक ताच्या आदीन करतलो. एका काळाक 2 काळांक आनी अर्द्या काळाक, पूण ताची मनसुबी जातली. आनी देव ताचे कडली पदवी काडटलो आनी ताचो सत्यानास करून ताचें नुसणटोन करतलो. आनी पदवी आनी रायपण आनी अंतरोळा खाळा आसलोल्या सगल्या राज्यांच्या व्हडपण बोवर्त्या देवाच्या भोगतांचे परजेक देव दितलो. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी सगलीं सम्राज्यांत ताची सेवा करतलीं आनी ताचें आयकतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सगलीं म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. मनशाच्या पुता दुवानो, सर्वेस्पराक वाखाणात. इस्रायेला सर्वेस्पराची वाखाणी कर. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पराच्या याज्ञिकांनो, सर्वेस्पराक वाखाणात. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. प्रमाणीक मनशानो, सर्वेस्पराक वाखाणात. भोगतीवत आनी खालत्या काळजाच्या मनशानो, सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. शिवर्तमाक सगलीं उबी रावया. मनशाच्या पुता मुखार कातरी उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी तुमची चोत्राय दोरात, ना तर जेवणा काणांत लोबदून बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जायत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येत. संवसारांत आसलेल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू गरज्यो आसात त्यो तुमी वाटावंक येवंक मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदांच मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शिवड तो महानये. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताताय मागाच्या बाबडीनो, जरी तर हांवें तुमकां विचारलें तुमी इतली सोगोड हांगासर कित्याक आयल्यात काय म्हूण, जाल्यार तुमी म्हणटली आसतली म्हाका फादर तूं खबर नाका हांव कितें चलत तें हिंगा म्हणपा न्हय. आयचो विशय मोगाल बाबडीनो आमकां एके भाशेन हुस्कायता. हांव म्हणटा कित्याक हुस्कायता? आयज आमी सेवादोरीक वर्साच्या निमाण्या दिसाक आसाव. आमी हॅपी न्यू इयर म्हण ऑरस कॉमेस आतां जानेरा 1 तारखेक हॅपी न्यू इयर म्हण विश कोताय. आमचो पवित्र सोबेचो सेवाधर्मीक वर्स देवस्तुतीचो आमी म्हणटा लिटर्जिकल इयर आयज निमाणो दीस आनी फाल्यां म्हणजे क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराक आमी नवें सेवाधर्मीक वर्स सुरू करतले. दर एक सेवाधर्मीक वर्स आमकां सगल्यांक एक सोयेक एक संदी जेजूचो पाटलाव लागशिल्ले भाशेन आमी करूंक टू फॉलो क्रायस्ट व्हेरी क्लोजली. आनी मग बाबडीनो हांव म्हणटा आयचो विशय कित्याक हुस्कायता? जायत घोडे जे विशय काडटाले तांकां पवित्र आत्म्यान खरेपणी बोल्ले आनी हो विशय आयच्या दिसाक आमकां सोबीत दिलो. आयचो विशय म्हणटा बागियोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन जेजूच्या पाटलावदारां म्हूण गोवाय दिवया. आमी आख्या सेवाधर्मीक वर्सांत जेजूचो पाटलाव करूंक जायत्यो समरमण्यो करता. बागियोन फ्रांसीस शावेराची नोवेना आनी परब एक समरमणी, पूण बरोसभर जावं पवित्र सोबेन आमकां जेजून दिल्ले संस्कारान तातूंत व्हडलो संस्कार म्हणल्यार दिसाच्या आमी दिसाक करता तो मिसाचो म्हणजे पवित्र युकरिस्त. आनी मग बाबडीनो आमकां आख्खें वर्स एक संदी कित्याक म्हणटा? ह्या समरमणे वरवीं आमी जेजूच्या जिविताचेर नियाळ करता. आनी इतलेंच न्हू, कोण भाशेन जेजूचें जिवीत आमचें करून त्या पावलांनी चलून आमच्या देवाक म्हणजे रोचणाराक जाणें आमकां दरचून ह्या संवसारांत धाडल्यात, कोण भाशेन आमी ताका रूप बगूंक पावतल्या ते भाशेन आमचें जिवीत हांगासर सारूंक. म्हाका खोशी भोगता फाटल्या 2 वर्सांनी वी हॅव अ सायन लँग्वेज म्हणजे ज्या कोणाक ही जाय देवाचें उतर तांकां पावूंक हो बरो सोयेक. आनी ह्योच भाशेन एक कुड्डो भुरगो आसलो खंय आनी हो कुड्डो भुरगो कायट उबयतालो वाऱ्यांत. ही वॉज फ्लायींग अ कायट आनी हो कुड्डो भुरगो कायट फ्लाय कोत म्हूण कोण एकलो तेवशिल्ल्यान वाटसूर वयतालो तेजी फकाणां करूंक सोदतालो. ही वॉन्टेड टू मेक फन ऑफ दॅट फेलो. आनी फकाणां करून ताणें म्हणलें, आरे पापया तुका खबर आहा तुजो कायट खंय आहा? वाऱ्यान आहा हो जमनीर आहा. आनी मग बाबडीनो तो भुरगो शांत रावन बाबड्याक दिसना पयलो सोदेर कुड्डो. ताणें म्हणलें ओय म्हाका खबर आहा. आनी हो वाटसूर थोडाक लागून हाव डीड यू नो दॅट? इंग्लीश भाशेन थोडी म्हणटाय न्हू, तुका आनी कितको खबर आहा काय म्हूण. आनी तो म्हणटा दोरी ओडटा तितलो वयर म्हजो कायट आहा म्हूण हांव जाणा. द टग ऑफ द स्ट्रींग मेक्स मी रियलायज दॅट द कायट इज हायर. मग बाबडीनो आमचें जिवीत ते पतंगा आनी कायट एंड द स्ट्रींग एश करून जोरी तर आमकां त्या कायटा भाशेन वयर वयर उबो जाय आनी तो भुरगो कुड्डो दिसती पडना तरी आसतना कायट उबयता. त्या भुरग्या आनी त्या कायटा मदें संबंद आसलो ती तार, द स्ट्रींग. आनी ही तार गरजेची.
आनी तार म्हणल्यार मागण्यान देवाच्या उतरान पिराचीत करून आनी बऱ्यो दोयाड करण्यो करून म्हणजे देवाच्या उतराची परगोटणी आमच्या कोन्यांतल्यान करून आमी ती तार उबयता आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत एके भाशेन आमी वयर वयर देवाक मेळूंक पावता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान हेंच केलें. ही तार ताणें घोट दवरली. 11 वर्सां ताची मिशनरी जर्नी, ताच्या मिशनरी वावर फकत 11 वर्सां. ताचो तरी तुमी जिविताची कोता वाचली जाल्यार 11 years ऑफ मिशनरी वर्क. आनी ह्या 11 वर्सांनी 3.5 वर्सां म्हणजे 3 आनी मायज वर्सां ताणें प्रवास केल्लो बोटीन. द वोयेजीस बाय सी. आतां प्लेनान मोटरांनी भोंवता. आनी ह्या 11 वर्सांनी ताणें इतलो वावर केलो की आमी ताका एके भाशेन आमच्या काळजाचो लागशिल्लो करून दवरलो आसा. आनी ताका आमी भेटूंक हांगासर येता. आमी जेजूची पाटलावदारां बावतिजमा वरवीं आमी सगळीं क्रिस्ती भाव भयणी. पूण ती तार जायते फावटी आमची सारकी ना. जायत गोडे आमी कुड्डी जाल्या. तो भुरगो कुड्डो आसलो. जायतीं मनशां देवाचे नदरेन कुड्डी जाता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जेन्ना त्या इनासान ताका जेजूची ओळख दिली, देवाची म्हणजे एके भाशेन एनकावंटर ऑफ क्रायस्ट म्हणटा गांठ भेट जाली, तेन्ना तो कुड्डो जालो देवाच्या मोगान. आनी देखूनच ह्याच मोगान लासून तो आमच्या गांवांनी आनी देसांनी पावलो. मलेशियाक देखून, चायना, जापानाक देखून पावलो. मोगाल बाबडीनो, ही तार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमची गोट आसूंक गरज. हांव कित्याक म्हणटा, जायत्यांची आमची ही तार गोट ना आनी आमचे दोळे संवसारी वस्तूंनी कुड्डे जाल्ले आसा. वी आर बिकम ब्लायंड. द वर्ल्ड हॅज टेकन ओवर अस. मोगाल बाबडीनो, आयज आमकां उगडास. आमी एके भाशेन उमरार आसा. ऑन द थ्रेशहोल्ड. वी आर फिनिशिंग वन लिटर्जिकल इयर एंड वी आर गोइंग टू एंटर इन टू अनदर. एक सेवाधर्मीक वर्स सोंपून आनी एक सेवाधर्मीक वर्सान आमी भितर सरतले. देखून आमकां खेरीतपणी उगडास आयचो विशय करता. जेजूची पाटलांदारां जावन गोवाय दिवप. सोबत आमी क्रिस्ती भाव भयणी हांगासर एकठांय जाता. कित्याक देवाचो अनुभव आमकां मेळ्ळा, देवाचो अनुभव आमकां जाय. तरी ही तार जशे परी त्या भुरग्यान उबोवन तो कायट उबारलो, ताका दिसोंक ना, तरी आसतना ताणें उबारलो. आमची तार आमी गोट करूंक गरज. जितले फावटी सांतां भक्तांची आमी परबो करता, तांच्या जिविताचेर आमी नदर मारता, कोणाचेंच जिवीत तुमकां अशें मेळचें ना की ताणें मागणें करूंक ना, ताणें पेनन्स म्हणजे प्राशीत करूंक ना, ताणीं देवाच्या उतरान आपलें एके भाशेन जिवीत भरूंक ना आनी देवाचे उतराची कोन्यांनी परगोटणी करूंक ना. असले सांत तुमकां कोणूच मेळचें ना. देखून ह्या सांतांक आमी जायतो मान दिता. आयज तूं आनी हांव हांगासर ह्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा घेवन देवाची भोक्ती करता. कित्याक आमकांय देवाचो अनुभव जाय. हें जिवीत जाल्ल्या उपरांत परतून आमच्या रोस्ताराशी आमकां पावूंक जाय. देखून भाव भयणीनो, आमी पाटलावदारां जाल्यार कसलीं पाटलावदारां आयज आमकां विचारूंक गरज. जोरी तर आमी पाटलावदारां जाल्यार आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर मोगाचो, पूण ताचें जिवीत आमकां आपणावंक जाय. ताच्या जिवितान ताणें ज्यो बऱ्यो कोन्यो केल्ल्यो म्हणजे जेजू गोवायकी दिल्ली, आयज आमी बेतिना आनी कोंतां देखून घेवंक थोडे पाटी लजता सभी माजार. त्या काळार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर कापीण घेवन सगल्यांक एकठांय करून दोतोन शिकयतालो. एका काळार तो चिटीत बरयता, माय वॉयस इज गॉन. ताडो कांसार जाला. कित्याक परतून परतून स्वत मानता शिकयन थकला. मोगाल बाबडीनो, आयज आमी मागणें करूंक थकता. आमकां ओगेपणी बसूंक नाका, रोखडें उलोवपा जाय. अशे भाशेन आमच्यान पाटलाव करूंक जायना. देखून मोगाल बाबडीनो, पयली सुवातेर मागण्यान आमी तीर रावंक गरज. दुसरें मोगाल बाबडीनो, आमी जे समोर उरता ते साक्रामेंत, आमी म्हणटा संस्कार. पयली सुवातेर मिसाची भेट आनी ते पूण सगळे हेर संस्कार आसा ते. हे संस्कार आमच्या जिवितांत एक देवाची दैवीक जोर. जल्मान त्या मोन्नान पर्यान आमी साक्रामेंतान वांटो घेता, संस्कारांत वांटो घेता. देखून ह्या संस्कारांतलें जिवीत, ही जोर आमच्या आत्म्यान भितर पावपाक जाय. न्हय फकत आतीक बायलांक लागून, आंगाक लागून न्हू, पूण आमच्या आत्म्याक आनी भितरल्यात देवाची ही जोर फुटोंक जाय. तेन्नागी खरी पाटलांदारां आमी जातले. देखून आमचे संस्कार जिवे जातले जाल्यार आमी जिवाड
क्रिस्ती भाव भयण कशी ह्या संस्कारान वांटो घेता आमी जेन्ना संस्कार समारंभ जाय तो कुमन्यांचो संस्कार जावं काजाराचे जावं ते तिरावणेचे भायली सगळी आमी तयारी करता पूण आत्मीक तयारी आमी करूंक फाटीं उरता प्री इव्हेंट पोस्ट इव्हेंट सगळे फोटोग्राफी सगळे करतले हांव पूण इव्हेंट आहा ते दिसा खरेपणी जेजूचो अनुभव घेवपाक आमी फाटीं उरता आमी गोंयकारांनी करीतपणीन ह्या संस्कारांचेर क्रिस्ती भाव भयण कशी लक्ष घालूंक गरज जेजूचो अनुभव मुख्य हेतू आमच्या समोरणी आसूंक जाय आनी तिसरे सुवातेर मोगाल बाबडीनो प्रोक्लेमेशन म्हणजे प्रवाचन न्हय फकत आल्ताराचेर रावन न्हय फकत देवाचें उतर वाचून पूण आमच्या जिवितानूच वा आमचे जिवितूच एक प्रवाचन जावंक गरज अ लायफ हॅज टू बिकम अ मॅसेज ऑफ क्रायस्ट मोगाल बाबडीनो आमच्या भाग्यवन फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा आमी घेवया आयज शिव वर्तमान आमकां करीतपणी जेजू उगडास कोत्ता ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी लोबदून रावूं नाका कित्याक काळ येतलो तुमकां खबर आसचो ना आनी त्या वेळार जेजूच्या मुखार वा देवा मुखार खात्रेन उबो रावंक आमी खरीपणी जातली जाल्यार आमी ताका जागृत आसूंक गरज देखून आख्खें सेवाधर्मीक वर्स सोंपलें आमच्या जिवितान ही जागृताय आसा काय फाल्यां जावन आमी नवें सेवाधर्मीक सुरू करतल्या वर्स आमकां आनी एक सोयेग ही जागृताय आज जागोवंक आनी न्हय फकत आमी क्रिस्तांव आयली पयली फ्रांसीस शावेराची म्हणून न्हय पूण आमच्या जिवितांतल्यान देवाचो अनुभव घेवंक ही आस ही जोर फुटोंक दिवंक तेन्ना गी जेजूची कोरी पाटलांदार आमी जातले मोगाल बाबडीनो पयली सुवातेर देवाक आर्गां दिवया देवान आमकां भावार्थ जेणें दिला आनी ह्या भावार्थ जेण्या वरवीं जेजूचो पाटलाव आमच्या जिविताचें एक मुखेल हेतू जावंक आयच्या दिसाक देवाचो आशिर्वाद ह्या नोवेनांत आमकां मागुया जेजू सवय चिटकून रावूंक आमच्या मागणेची गरज उबी रावया आनी जेजूचो खरो पाटलावदार कशें जावंक मजत मागया आमची काळजकी मागणी देवा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे नीज पाटलावदार आपल्या वागणुकेंतल्यान पोरजेक जावं आपूण सांगता तें तांच्याच जिवितांत दिसून येवंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचे आटे विटे समजून घेवंक धर्मा मदें तोंडटे उपरासतात ते सुटावे करूंक आनी आपल्या बऱ्या जिविताची बरी देख सोमेस्तांक दिवंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका आमी सोमेस्तांनी जेजूचे जोळटे फुलेर कशे बागीवंत फ्रांसिस्का भाशेन हुर्बेवंत गोवाय आमच्या सरभोंवतणी आशिल्ल्या बऱ्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान जावंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतान वावुरतल्या दर एका मोटवाशी भयणांनी जेजूची विचून काडलेलीं नीज पाटलावदारां कशीं आपल्या वावरांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां कुरपा मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका ओ दयाल बापा आमची मागणी तुज्या मुखार दवरल्या ती आयकून घे आनी करीत भशेन आमी जेजू खरे पाटलावदार कशी आमच्या देवाच्या उतरान तशींच मागण्यांतल्यान भावार्थान आनी कोरण्यांत आमकां करूंक तुजीच कुरपीन आमकां बोर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन बाबा भयणी बापा
पापाचो सोमेवो जेजू तुझे काळीज मागता आजच्या दिसा आगे जिणेत देवा कशी करीस लेगू मोगान वेगो जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता मोगाल भाव भयणीनो मुझे तुमचे विधान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जाल्यार प्रमाण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुवेच्या आदोबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुझ्या मनाक भेटोंक फॉर्मायल्ले ते पवित्र देण्यांनी मोवाळीन मांडून घे ताचे वरवीं आमच्या तुझ्या दयाल काडसाक मानशाक तुझी आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुझे कुरपेचे बोड दी या मी मागता तुझ्या पुता जेजूची नवीन सर्वेस्वर तुमची सवी आसो तुमचे सवे आमची काळजां उभारया आम्ही ती सर्वेस्पराताय पास सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिन वसया ओ यश आम्ही करूंक फाव सर्वेश्वरा पवित बापा सोर पोदबेदार आणि सासनाच्या देवा सोर खाडी आणि सोर धाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोर उमथाव जिव्या बावडतान तशें पुनर्जीवनपण परगटाव तीर बर वशान तुझे मोहिमेच्या येण्याक रेखताव देखून आतां देवदूता आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव Povir, 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 dole baranzo, sorbes porto, sorgani, sansar polya, tuja, voi, ovan, un sorgi, Soy, sorbes poraci navi et atacazun un sorgi tuca soy tuca soy बाबा तू खरोच पवित तू सगळ्या पवितपणाची जोर तुझ्या पवित आत्म्याक धाडून ही धाना पवित कर म्हूण आमी मागताव जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणली वो तुमी समेस्क्यात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पसत समर्पूची तेसरी जेवण जातच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्क्यात आनी आतींतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी खोराचे रगत पातकाचे बगसणे मेलच्याक तुमची पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले ह्या म्हज्या उगडासाक करात
So good for good, yeah. Sumia Jesu, ami ondo gada, ani kasi plekita, itets body, tu boy povani su, ami tuje moro porgoda. बाबा जिदच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी भाव जिविताचो म्हणटो आनी सरबडीची काल तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसताव आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जीवन प्रमाणाचो वरपां सदरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवाल मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन तुजे बागीवंतन मृतांक आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजू सभे चिटकून रावूंक आनी खरें पाटलावदार जावंक शिसाक गरजेचें मागणी आनी जेजून आमकां तें मागणी शिकयलां. जेजूचे खरें पाटलावदार जावंक मजत मागूंक बराबन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समखार तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय रायज समखार आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तायलेन पडोवंक नाका पूण वायटांतली सर्वेसरा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बोर वचन ओतरेकता. तुळदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर अकातांतली आमकां वाठाय. सभ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेचे बावार्थाची दिश्ट काल आनी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक. सभ्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. खुशालकायेन मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात दूर एकल्याक जेजू आपयता म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरता तसले हांव तुमकां शीस करतलो. जेजूच्या फाटल्यान येवंक आमी आयल्या सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमन्याव शेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward
to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jezusi eja sukonas lole zurit lepilion dadoshi zaya tan laglia otmia Jezusi eja sukonas lole zurit lepilion dadoshi zaya tu ceși etau Jesu am ceși dorau Jesu tu ecloți am co visvas tu am co visvas sun lata civi Jezusi eja Baruban diupi Samadan korpi Toje gloc asar Son laka civi Jezusi eja Baruban diupi Samadan korpi Toje gloc asar Tu ceși etau Jesu am ceși dorau Jesu tu ecloți am co visvas tu am co visvas Po dunque città Jezusi eja Tocca dapatkah Touklon vorta Bapa cevege Po dunque città Jezusi eja Tocca dapatkah Touklon vorta Bapa cevege Tu ceși etau Jesu am ceși dorau Jesu tu ecloți am co visvas
आमचो विश्वास दीस कांटात रोडून जेजूशी येया तो पुस्ता दुका तो विका बुस्मोन तो हाटा sotos dis gata trodun Jesusi eya to pusta dukam to nitabusmon to hata sotos Tujeshi etau Jesu Amjeshi turau Jesu Tu eklos amco viswas Tu amco viswas Gonna sangka Jesusi eya Dosoglia vera Visvashi mogan Tumcheshi asa Gonna sangka Jesusi eya Dosoglia vera Visvashi mogan Tumcheshi asa Tujeshi etau Jesu Amjeshi turau Jesu Tu eklos amco viswas Tu amco viswas आमचे दोळे दांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया काडसान शेवलेल्या जेजूचें आसणें अणभवुया आनी ताका दिनवास दिवया प्रार्थया सौर पदवीधार देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें तुज्या मोगाच्या वेंगेंतली आनी आमच्या बाबा भयणाच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक खदींच आमकां निर्मी नाका उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं मातशें बोसुया आयच्या मिसाची भेट समोरमल्या पाद्री आबेल फेर्नांडीस आनी देवा उतराची मोडणी केल्या पाद्री कार्सन दुरादो तांकां आमचे दिनवास तशेंच बर्ना वालेस हाच्या फुडाराकाल गायन मंडळ करतल्यांकूय आमी दिनवासता आयज बागयोन फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ असो सकाळीं 9:00 7:15 8:30 9:45 11:00
आनी सांजे 3:30 5 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15. फेस्ताच्या दिसाक मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळीं 3:45 5 6:15 7:30 9:15 आनी पोरबेचे मीस 10:30. ताच्या उपरांत मिसां अशीं दोनपारचे 1 2 3 4 5 आनी इंग्लीश भाशेन 6. बाजिलिकेचे सांक्रिस्तीन कुमसारां जातात. ह्या दिसांनी फकत सकाळचे 5:30 ते 11 मेरेन. फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात. फुलां भेटोवंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान तुमच्यांनी दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून तुमी त्यो दिवच्यो. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेंत पयस संस्काराची बोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेन भोक्तीपणी भाग घेतलेल्यांक तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्यांक सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. आयचो दीस मोटवाशी भयणी पासत भेटयला. फाल्यांच्या दिसा 11 वाजतांचे मीस पोर्तुगेज भाशेन जातलें आनी 12:15 यात्रेकारांचे मीस आसतलें. 5 तारखेर मुंगळाराक फेस्त जावन दुसऱ्या दिसाक मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6 7 8 आनी 9:15. हे मीस जाले उपरांत आतां 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसा आनी लोक भायल्यान रावता. पयलीं ह्या मिसांत जाणी वांटो घेतला तांणी पयलीं भायर सरचें आनी उपरांत मागीर जीं कोण 6:15 मिसाक आयल्यांत तांणी मागीर येवचें. सविस्तर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आणि सोर पबेदार ती बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद बावडतान जेजूचे शीत आनी पाटलाव दर्सांक तुमकां धाडटा. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे आमी सांगातान करुया. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोयमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. ह्या वेळार ओगेपणी आमकां कितें जाय आमची गरज ती आमी देवाक उबारुया. आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन.